गोंयांत पावसाचो रेड अलर्ट। राज्यात सगळीकडे सावार। शेगीत पडपी पावसा खातीर कितल्याशाच सुवातेचेर बुट्टी। पणजी टोणका लोकांच्या दारात उदक पावले। टोणका पणजी घरांच्या हुमऱ्याक उदक पावले। साउथ वेस्टर्न बायपासाच्या कामा खातीर खंय सेरावलीची शेतां बुडली। हांव आतां सेरावली आसा आनी हांगासर आमकां फाटल्यान दिश्टी पडटा ही नवीच बांदलेली साबवे उदकांत बुडोन आसा। वेस्टर्न बायपासाक लागून जे शेतांत माती घातल्या ताका लागून हो हुंवार भरला आनी आमकां दिश्टी पडटा हय हुंवराचें उदक हे साबवेन भितर येयलां आनी लोकांक ही साबवे यूज करूंक मेळना। मार्गांव वचपाक रोड पळय तो टोटली फ्लडेड आनी थिंगा आतां ते रोडाक कालवर्ट्स न्हय। एक वाटेन ते वाटेन बायपास येयला त्याक एक धाकटे 2 कालवर्ट आहाय बट वी आर नॉट इनफ टू ड्रेन द वॉटर फ्रॉम आवर विलेज। लास्ट 8 days एशेंचे आहा आनी ते देंवता चोडटा बट सारकें देंवना। सगळें बुडोलां आनी घरां उदक पावपाचें जालां। हे आतां बिगिनींग ऑफ द मन्सून इतलें जालें जाल्यार हेच्या मुखार कितें जातलें। आमी पयलेसून डिमांड करताले फ्रॉम द टायम ऑफ रिजनल प्लॅन दॅट द हायवे शूड गो ऑन स्टिल्ट्स। पेडण्यात पावसाचे धुमशाण, पालसाणा सयत झाडांय कोसळ्ळी। सध्या कंटिन्यू जो पावस लागला त्या पावसान खूपशा जाग्यार झाडां पडलेले आसात, घराचे झाडां पडलेले आसात। आयज सकाळी पेडच्या वाड्यार कोरगांव हांगा एक झाड पडलें आनी हांगा ट्रॅफिक जाम जाल्लें। मागीर पेडणे ट्रॅफिक आनी अग्निशमन दल फायर ब्रिगेडीन येवन हांगा जे रस्ते जे आसा साफ केल्ले आसा आनी जे ब्रांचीस जे रस्त्यार पडिल्ले ते सगळे काडून आतां जे व्हेहिकल वचपाक वाट करून दिल्लेले आसात। कोडोंडा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी। म्हापशागिरी रस्तो उदका पोना, येरादारीक अडखळ। आमी आतां सद्या गिरी पंचायत हावज आहा थंय जी पोस्ट आसता ही पंचायत आनी हो रस्तो सगळो उदका पोना केल्लो आसा आनी जे हांगाच्यान जे लोकल्स आहा जे कोण हांगाच्यान ट्रॅवल करता त्या सायडीन वचपाक तेंचे उदक भरला म्हणून तेंची गाडी हांगा बंद पडिल्ली आसा। आनी थोडे जे अशे हे आसात हांगाचे लोकल जे हांगाच्यान चलत वयता रस्त्या वयल्यान हे दर वर्स जाल्ले आसा। हांगाचे म्हापसा पुलिसान हांगा बॅरिकेड सुद्दां घातिल्ली आसा तरी पूण ते आपले ते फॉलो करिनासतना डायरेक्ट हांगा आपली बायक घेवन वयता आनी रस्त्याक तेंचे अशे प्रसंग जाता। स्टुडंटा खातीर गिरीच्यान सौरव। पावसा लागून रस्त्याचो अदमास येनासल्यान मिरामार गाडयो स्कीड जावन रस्त्या भायर। कारापुरा चलत्या स्कूटरीचेर झाड पडलें, स्कूटर चलोवपी बायलेच्या पांयांक मातसो मार लागला। तो ब्लॉक आसा तो आमी इमिडिएटली हांगा येयले आनी कट करपाक स्टार्ट केली तो एक स्कूटर भितर आसली काय जावं। दाबोळवाडा शापोरा एका घराचेर झाड पडलें, 4 लाखाचें लुकसाण। इतले मजगती पावसाची तूट भरता। फाटल्या 24 वरांत पडलेल्या पावसान तूट फक्त 3% उणी उरल्या।